बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यांसो. तुमचे सोबे असो. प्रितीवन भयणी भावांनो, आयज सांत फ्रांसीस शावेराच्या परबेचे तयारीच्या 5व्या दिसा आमी पावल्या. आयच्या सेवा धर्माचो विशय उंड्याच्या मोडणीन सगळे भेद उतरून नवे मनुस्कुल निर्माण करूंक आमच्याशी राव. पातका वरवीं मनशां मदें भेदभाव आनी अंतर करतल्या वण्टी निर्माण जाल्ल्यो त्यो मोडून उडोवंक आनी एक मोगाचे आनी एकचाराचे मनुस्कुल बांदून हाडूंक जेजू सोडोंदार मनशा सोयबान आमच्या मदें आयलो. एक खेरीत भाशेन उंड्याच्या मोडणीन आपलेकूच मोडून ताणें सोमेज तांचो एकचार घडलो. आमच्या मदें उपासलेले सगळे भेद आनी वेगळोचार नबीत करूंक आनी एक नव्यान मनुस्कुल निर्माण करूंक भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या विनवणेन आमच्याशी राव म्हूण सोमया लागीं ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान विस्वासान त्रिएक देवा लागीं मागुया. बाबा भयणानो, एकचाराच्या जेवणांत आमी वांटो घेता. हे वेळार आमची रूच नोदोर घालून आमच्या जिवितान एकचाराचें जिवीत जिवंक आमी चुकल्या. घडये आमी आमचे मदें वण्ट्यो बांदून जियेल्या हें ओळखून घेवन सगळ्या आमच्या पातकांची दूख धरून बोगसणे मागूंक देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागयोन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. प्रार्थूया. सोर पदवेदार देवा, तुवें बासायलोल्या सोरवंडाराक बऱ्या कोरण्याच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळूंक वेचाक आमचीं काळजां सदां जागीं दवर. ओशेंताच्या सांगाताक सर्गीच्या राजान सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरमायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्विसपोर अशें म्हणटा, पोले इस्रायलाच्या घराण्यांक आनी जुदाच्या घराण्यांक हांवें भास दिलोली ती पाळचे दीस लागीं पावतात.
त्या दिसांनी आनी त्या समयार दाविदाक एक पवित्र फांटो फुटोसो हांव कोत्तलो. तो आपल्या देसांत प्रमाणीक आनी संपूर्ण जिवीत जियेतलो. त्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी जेरुजालेम भिरांती विणें जियेतलें आनी सर्विस्पोर आमच्या प्रमाणीकपणाक हें नांव त्या शाराक ओळखतलीं. देवाचें उतर हें देवाचे वडपकार आमचो जबाब गायनान जातलो. Salves poracha gora, Santo Sanvozuya. Salves poracha gora, Santo Sanvozuya. Salves poracha gora, Vozuya. Jutra moja kanar potos, que dovor santos maka boglo. Salves poracha gora, santo sanvozuya. Mospodikets banda vodici, oshi bandun काढले आमचे जेरुसालेम. थंयसर कोळां चोडून येता, सर्वेस पोराची कोळां ती. सर्वेस पोराच्या गोरा, संतो संवोजुया. Sogli moci baboinani iști, de cunoșe magta, shanti tuca. Sorvis poram zodeu, hangati kan korunasa, de kuntuka bore magda. Sorvis poram chagora, Santo Sanvozuya. बागयोंत पावलून तेसोलिनकरांक बरयलोलें पयलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, जसो आमी तुमचो मोग कोत्तांव, तसो तुमचो मोग एकामेका ताय आनी सगळ्या मनशां ताय सुम्यान सुवापणान वाडोवचो. सगळ्या आपल्या भक्तां बरोबर आमचो सुमी जेजू येता तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मळ आसचे खातीर तो तुमचीं काळजां पवित्रतायेन थीर करूं. शेकी बा भयणीनो, सुम्या जेजू कडेन आमकां आसा त्या एकताराचे नांवी आमी तुमकां विनोती करतांव आनी परातून मागतांव तें हें. देवाक मांदूंक कशें जिवंक जाय तें तुमी आमचे लागीं शिकल्यात. तशीं तुमी जियेतात कोरी, पूण ओदीक आनी ओदीक तुमचें जिवीत सुदारूंक वावरात. सुम्या जेजूचे सोत्तेन आमी तुमकां दिल्ल्यो आज्ञा तुमी तर जाणोत. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, alleluia, alleluia.
Tut amka dakuj sorve spora ani doi namchi sod vod kor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसूं लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक अशें म्हणलें, सुर्याचेर, चंद्रिमाचेर आनी नखेत्रांचेर कुणां जातल्यो. सोमदीर आनी तांची लारां गरजतात तें पळोवन संवसाराचीं कुळां गाबरोन मरणाच्या आकांताक सांपडटलीं. पृथ्वीचेर येवचे आसा ते विशीं दुबदुबून मनशां मरतलीं सुकून. कित्याक अंतराळाच्यो सोक्त्यो खोलखोलतल्यो. तेन्ना मनशाचो पूत पोदवेन आनी व्हडा दोबाज्यान कुंपावेल्यान आयल्लो दिश्टी पडटलो. घोडोवंक सुरू जाता तेन्ना गोठ रावात आनी तुमच्यो तकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुमी तुमची चोत्राय दवरात, ना तर जेवणा खाणांक लोबडोवन बेबदिकाय करून आनी हे जिवाचे उस्के काडून तुमची काळजां जोड जातीत आनी तो दीस तुमचेर अकस्मात पावत. संवसारांत वचत तुय आसलोल्या मनशांचेर फास कसो तो येतलो. ज्यो सगळ्यो वस्तू घडच्यो आसात ते तुमी वाटावून येवचे खातीर आनी मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावूंक तुमी पुर्ती जावचे खातीर सगळो वगत मागणी करून जागृत रावात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. मोगाच्या बाबा भयणानो, क्रिस्तानाचो पयलो आयतार आनी आमी बागेवन फ्रांसीस शावेराचे पुर्बेक तयार जाता. आज आमकां देवाचो संदेश कितें तो समजून घेवच्याक आमी वावुरया. फाटल्या सप्टेंबराचे 26 द वर्ल्ड मायग्रंट डे ह्या दिसाक आमच्या पाप सायबान एक प्रेरणा दितलो संदेश दिल्लो. तो असो, आमी हे उतर ताका अदीक आनी अदीक रुंदाय दिवंक जाय अशें पापसाहेब म्हणटालो. आनी फुडें तो अशें सांगतालो, चोर करून आमकां वेळे वेळे रेवेच्या कोणयांक ते कोणयो इतल्यो की तरूय ते सगळे एकठांय जावन एक सोबीत वेळ आमकां मेळटा, एक प्राय आमकां मेळटा. तेच भाशेन
आम्ही सगळी एकठांय जाऊन एक नवो समाज, एक नवे मनीसकूळ घडून हाडूंक तो उलो मारतालो. मोगाच्या बाबा भयणानो, देवा बापान येस पासत जेजूकय संवसारान धाडलोलो. ताच्या जल्माचे परबेक आमी तयार जाता आनी आयज हो तयारीचो पयलो दीस, हो क्रिस्तांवांचो पयलो आयतार. आयच्या पयल्या वाचपांत जेरमियस प्रवाद्याच्या पुस्तकान जेरमियस प्रवाद्या वरवीं सर्वेस्पर देव बरो वर्साचो संदेश इस्रायल पोरजेक दिता, जी पोरजा गुलामपण भोगताली. जेन्ना हे पोरजेक नाबुकोदनेझरान हे पातशायान निर्वाशीक करून व्हेल्ली आनी थंय ती गुलामपण भोगताली. एके भाशेन ती शिपडलेली आनीक तांकां एकठांय कशें करूंक सर्वेस्पर देव सर्वंडार धाडटलो ह्या विशीं हो बरो वर्साचो संदेश जेरमियस प्रवादी दिता, सांगून की दाविदाक एक पवित्र फुटोसो हांव करतलो आनी तो आपल्या देसान प्रमाणीकपण आनी संपूर्ण जिवीत जियेतलो. होच बरो वर्साचो संदेश मोगाळ बाबा भयणानो, भाग्योंत पावलू तेसोलिनीकारांक बरयलेले चिठींतल्यान तेसोलिनीकारांतल्या लोकांकूय दिता. तांकां सगल्यांक एकामेकाच्या मोगान आनी एकवटान रावूंक उलो मारूंक हो बरो वर्साचो संदेश तो दिता. जाल्यार आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू दुसरे पावटी येतलो, दुसऱ्या येण्याची खबर करून कितें कसल्यो कुणाक घडटल्यो त्यो सांगून भाग्योंत लुकास ते काळा वयले पयले पोरचेक जी के भाशेन पिडापीड सोंसताली, कश्टवताली, सोंसतले हे पोरचेक होच बरो वर्साचो संदेश दिता की जेजू दुसरे फावट येतलो म्हूण. मोगाच्या बाबा भयणानो, जेजू आयलो आमकां सगल्यांक एक करच्याक. हे जेजूक सर्वंडाराक बापान धाडलेलो. तोच बाप आमच्याय काळार मोगाच्या बाबा भयणानो पवित्र मिसाचे बेटे वरवीं, उंड्याचे मोडणे वरवीं आपल्या जेवणांत वांटो दिवन आमकां सगल्यांक एक करता आनीक एक चाराचो समाज बांदून हाडपाक आमकां उलोव दिता. जेजू प्रितीच्या बाबा भयणानो, जाणें आमकां एकठांय करच्याक आपल्या खुरसार मोडून दिलो, तोच जेजू उंड्याचे मोडणेंत आजून आपणाक मोडून आमकां वांटून दिता की आमी सगळीं एक जावं. आमी म्हणटा आसतना आमचे मदें कसलेच भेदभाव करिना जावं, भेदभावाचे उंट्यो बांदिना जावं. आमी हांगासर कांय बरी सगळीं एकठांय बसून ह्या उंड्याचे मोडणेंत ह्या मिसांत वांटो घेता, जंय आमचे मदें एक चार दिसना आनी हेच उंड्याचे मोडणेंत आमी वांटो घेतले आनी थोड्या वेळान जेजू आमकां मोडून दितलो आपली कूड आनी आमी शेवून वेतले. पूण मागीर घरा कितें? आमच्या
फिरगोजांनी आमच्या वाड्यांनी व आमच्या गांवान आमी हेच सगळी एक म्हूण एक साराचें जिवीत जिवंक. तिसरे सुवातीर बाबा भयणांनो, एमावसाचे वाटेर शिसांनी जेजू उंडो मोडटाना वळखलो. तेच भाशेन बाबा भयणांनो, आमच्या जिविताचे वाटेर आमी एकामेकाक ओळखूंक, एकामेकाक मानून घेवंक, अदीक करून भायर आयलेल्यांक कोडेक दवरलेल्या भावा भयणांक सगळीं आमी बाराबोर चलता, सगळीं आमी बाराबोर वेता, हे मनान एकामेकाक मानून घेवन आमी सगळीं एक साराचें जिवीत जिवंक आमकां उंड्याचे मोडणेंतल्यान उलो जावन आसा. थोडेच वेळान मोगाच्या बाबा भयणांनो, जेजूक आमी शेवतल्या. जो जेजू आमकां आपणाकूच उंड्या रुपान मोडून दितलो. जे शिसांनी ताका उंडो मोडटा आसतना वळखलेलो तोच जेजू तो, ताका आमी शेवतल्या. ताणी म्हणलें आमचेशी राव म्हूण. आयज आमचोय आवंडो तोच जावं दी. आमी जेजूक शेवून आमच्या फिरगोजांनी, आमच्या गांवांनी, आमच्या वावराचे सुवातीर आमी वेतोल्या थंयसर आमी सगळीं एक म्हणून जिवच्या जेजू आमचेशी राव. उबी रावया. देवाच्या उतरांतल्यान नियाळ करून जागोवलेलो आमचो बाबार्थ तिरावून पोरगोठून सगळीं बाराबोर म्हणुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोस्तार, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या आसता आमच्या सोमिया. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोड सांबाळलो, अंकवार मरितान जल्मलो, पोंस प्लाताकाल ताणी कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मोदेन देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हेच बाबार्थान आमच्यो गरजो, आमची मागणी, आमचे हावडे देवाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मोगाच्या खोल अनुभवान बरोवन मनीसपणाचो धर्म परगटूंक आनी आपल्याकूच मोडून सगळ्या मनशांक देवाच्या दयाल मोगाचे रुपकार ते जावंक पावोवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी सर तरेचे भेद पयसावून सगळ्या समुदाया मदें एकवट सांबाळूंक आनी मनीसपणाचो धर्म उंच दवरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी क्रिस्ती भावाट्यांनी उंड्याचे बोडणेंत समोरमताव तो भाव भयणाचो एकचार जिवितान दाखोल करूंक आनी भेदभाव मानिनासतना सगळ्या सवे एकवटाचे आनी एकचाराचे पूल बांदूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज धर्माच्या नांवान झुजा मारामारी आनी भायरावप वाडत आसा. सोर भाशेचे भेद उतरून नवे मनीसकूल निर्माण करचे हावेसान समेस्तांनी एक चितान पावलां मारूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. बापा, ह्या आमचे काळजांतले आवडे ह्या मागण्या वरवीं आमी तुका उबारल्यात. तुका जाय आमी सगलीं
एकठांय एकचारान जियेलेली आमी मागलां तें आनी आमच्या काळजांतले आवडे जे तूं खातावे सगळें तुजे कशें प्रमाणे बापा तें आमकां मेळोशें कर म्हणून मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. मुझे हाथ के मुझे पाएंगे स्वीकार को रावता कोशे तू सो मोय मो बोर कोट करू शुभ को बोर सोगल्या दिवू तू काच बापा सोर मोचे दिता तुका येकान्ये तुका स्वमताव सोर मोचे तुझे से खोल काशेले तुका बापा सोर मोचे दिता तुका येकान्ये तुका स्वमताव सोर मोचे तुझे से खोल काशेले. मोशा बाबा भयणानो मोशा आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. आमेन. सोर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं दोयेन मानून घे. ताचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशेंच ताचेच वरवीं सासणाची सोडवण जोडूंक आमी पावोशें कोर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय वाडटा. सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारुणांचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां बगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Sorvesportu Surgani Sosa Bola tuja vojvovan Un solgi
सोय सर्वे स्पोराचे नावी येता ताका सोय उसोर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परीं जेवण जातूस ताणीं काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचे हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. ये म्हज्या उगडासाक करात. बावाड ताचो गूट परगोटुया. सोम्या जेसू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगोटा. तुझ्या येण्याक आमी उद्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बाकून बापा, फिलिप नेरी आमच्या कोणी बापा आनी सगळे यात्निकी फॉर्का बरोबर तिका प्रिती मुखान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागियोन झुजे, बागियोन दोन दुतां आनी सोर काली तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरबंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. बाबा भयणानो, सगल्यांक आमकां एकठांय करूंक एक चाराचें जिवीत जिवंक आयलोलो तो जेजू ताणें आमकां सोबीत मागणें शिकयलां. आमच्या बापा, म्हज्या बापा न्हय म्हण आमच्या बापा म्हणूंक म्हळ्यार आमचो सगल्यांचो बाप तो. सगलीं आमी ताची. ह्या मनान आनी ह्या काळजान हे वेळार ताणें शिकयलेलें मागणें म्हणून बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळेत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आखंतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदांकाल तुमचे सव्यां आसूं. तुमचे सव्यां आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी, ओ बापाचो पूत, ताणें आमचे अशें धाडलोलो तो जेजू, तो आमकां सगल्यांक एकठांय करच्याक आयलोलो सोडवंडार. तो आपणाकूच मोडून आमकां दिवंक येता. तो आमी सगलीं एकचाराचीं जिवीत जिवच्या बाबार्थान आनी सगली तयारीन ताका घेवंक फुडें सोदता ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मागता सगल्यांनी उबेंच रावचें. कातोलीक धर्मांत ताणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला, फकत ताणेंच कुमन्यांव घेवंक आपल्या जाग्यार उबी रावची. कुमन्यांव शेवल्या उपरांत तुमी बसचें, कित्याक आमकां आदाराचें जाता कोणाक मेळ्ळा तें गमोन येवपाक. कोदेला मोदें सुवात सांडलोली आसा ती तुमी सांबाळची. कुमन्यांव दिवंक आमकां आदार जाता. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass,
We would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may remain standing in their places to receive Holy Communion. कॅथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे। वे कैथोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने जगह पर खड़े हो। आमचे दोळे आमी धापुया उण्याचे मोडणेंत आमी वांटो घेतला आनी जेजू आमच्या काळजांत आयला त्या जेजूचे आसणे आमी अणभवया आनी ताका दिनवासुया।
प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत ओथीर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. ओ तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. मिसाची भेट भेटयलोल्या आनी देवाच्या उतराची मोडणी केलोल्या फादर लुईस आल्वारीस हाका आमचे दिनवास. तशेंच गायोनाची मांडावळ करतल्यांक आमी दिनवासता. चोत्राय दोरची निमाणें गायन जातूच स्टेजीच्या मुखार आनी सायडीत आसात तेमी मातशा बसून घेवचे. सायडीच्या वाटेन आसा तेमी भायर सरूंक पयलें वयचे. सोर्वेस्पोर तुमचे सव्यांसो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भोक्तीपणान आमी नोवेनाचे मागणे करुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुजें काळीज तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक बरी खबर पुरगटूंक देसा देसांनी देसा देसांनी तूं गेलोय तूं गेलोय आनी तुजो जीव आनी तुजो जीव जरून मेलोय. जोरून मेलोय. ह्या पासत ह्या पासोन बापान तुका स्वर्गार बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान आनी संवसारान तुजी कूड लेकून तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर ह्या देण्या खातीर संतोषान संतोषान आमी बापाक दिनवासता. आमी बापाक दिनवासता. आनी आतां आनी आतां आमचेच पासत आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. तुजी विनंती मागता. सोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. बरवशान आमी हे सुवातेर येता. जावं आमचे पासत आमच्या गोरच्या पासत शेजाऱ्यां पासत मागपाक. ह्या सुवातेर येताना कोडे जायते जाणांनी सांगलां आमचे पासत माग म्हूण. तांचोय उगडास आमी करुया. आमचे ओत्रेक आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोनीन तुजे विनंती ते शार्ती पावय म्हूण ते शांती पावय म्हूण मागता. मागता. आनी सोगटां पासत आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर तुजे बरोबर जेजू वरवीं जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटा. बापाक वाकणटा. आमीन. आमेन. San Francisco Xaviera, tuci corungoia xara, tu Jesus já soinica, soldan soi divont cor maca. Tu Jesus já soinica, soldan soi divont
आयज बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 5वो दीस.